तोंड धापून पोलीस मडगाव रेल्वे स्टेशनाभायर हाडटा तो सादो सुद्दां मनीस न्हय. मंगळुराक खून करून पळपाक सोदपी हो आरोपी. कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनान बिहारच्या प्रशांत कुमार भंडारीक मंगळुराक जाल्ल्या खून प्रकरणात अटक केली. हजरत निजामुद्दीन रेल्वेंतल्यान तो पळपाक सोदतालो. ताका अटक केल्या उपरांत आता कर्नाटकाच्या पनंबूर पुलीस स्थानकाच्या अधिकाऱ्यांकडेन सोपयतले. काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली फ्रॉम कारवार पुलीस एंड ऑल्सो फ्रॉम द मँगलोर परमपूर पुलीस स्टेशन की थंयसर एक मर्डर जाल्ली आसा आनी तेंच्या त्या मर्डर केसीचो एक्यूज तो पळवलो आसा एंड ही इज लायकली टू कम थ्रू द ट्रेन फ्रॉम मँगलोरच्यान तो गोंयान येवपाचो आसा. तो गोंयान येवपाचो जशी जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ती इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हांवें इमिजिएटली म्हजे 2 PSI विप्लव बस एंड जितू गांवकर, चंदन, संजय, वसीम हे सगळे जाणांक हांवें थोड्यां प्लेन क्लोथान थोड्यां युनिफॉर्मान हांवें इमिजिएटली रेल्वे स्टेशनाचेर सगळे कडेन डिप्लॉय केले एंड आमकां आमी तेंचे कडल्यान मँगलोर पुलिसा कडल्यान आनी तेंचे कडल्यान तेजे फोटोग्राफ्स कितें आसा जाल्यार देव असिस्टन्स घेतलो तेंचे कडल्यान एंड थ्रू द आमी आमचे इन्फॉर्मराकूय इन्फॉर्म केले. सर्विलियन्स टेक्निकल असिस्टन्स, CCTV फुटेजीस हे सगळे आमी यूज करून त्या एक्युजाक आमी काल सांजचो मारगांव रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर एप्रिहेंड केलो. सो खंयचो एक्झॅक्टली नांव बी हो एक्युजाचें जेन्ना आमी ताका कस्टडी आमी तेजी घेतली जेन्ना ताका एप्रिहेंड केलो इमिजिएटली वी ब्रॉट हिम टू द पुलीस स्टेशन्स. पुलीस स्टेशनाचेर ही डिस्क्लोजीस हीज नांव तेणें आपलें नांव प्रशांत कुमार नर्श भंडारी. तेजें वय आसा 36 years. रावपी तो दरभंगा शिवाजीनगर बिहार. सो ताका हाडून आमी सोमतोच हांगा पुलीस स्टेशनाचेर अरेस्ट केलो. अरेस्ट करून आमी ते कन्सर्न पुलीस स्टेशनाचेर मँगलोर तेजो PI मोहम्मद सलीम ताका मोबायलाचेर आमी ताका इन्फॉर्म केलें. इन्फॉर्म करून रोखडेच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की दे आर डिप्लॉयींग द टीम टू टेक द कस्टडी ऑफ दीस पर्सन. मागीर हांवें ही इन्फॉर्मेशन आमचो SP शेखर प्रभुदेसाय, इन्स्पेक्टर श्री शेखर प्रभुदेसाय, इन्स्पेक्टर श्री हिरू कवळेकर हांकांय रिड्यूस करून ही इन्फॉर्मेशन हांवें दिली की असो म्हणून जाली. सो आतां ताका आमी एक्युजाक आमी अरेस्ट केला तेजी आमी कस्टडी घेतल्या एंड मँगलोर पुलीस आतां येवन तेजी कस्टडी घेवपाची आसा. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.